काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी संयुक्त वीज नियामक आयोगाच्या जनसुचोवणीचे हजेरी लावन सरकारान प्रस्तावित केल्ल्या वीज दरवाडी आड विरोध केलो. वाडटी म्हारगाय आणि कोरोना काळांत लोकांक जाल्लो त्रास पळयल्यार सरकारान वीज दर वाड करची न्हय अशें निवेदन लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार केलें. परवरेच्या गोवा हावसिंग बोर्डान पावणी केल्ले 3 भूखंड 2 सप्तकां भितर बोलीदार कंपन्यांक दिवचे असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान जारी केला. ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दितकच न्यायालयान हो आदेश सोमारा स्थगीत केला. न्यायालयान खंडपीठाचो निवाडो स्थगीत करून फुडली सुनावणी 11 एप्रिलाक दवरल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगवान दिली. मंगळारा म्हादय उदका वादाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक लागून गोंयची बाजू भक्कम जाल्या अशें जरी गोंय सरकारान म्हटलें तरी भाजपा सरकाराचोच खेळ आसा असो आरोप फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन केला. हे डबल इंजीन डबल घात करपाक सोदता अशें म्हणीत विजयान ह्या वेळार तिडक उक्तायली. वास्कोंतल्या एकमेव अशा MPA मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या MPAच्या मैदानाची दुरुस्ती जावंक ना. ते खातीर तरणाट्यांक खेळपाक मेळना. तरणाट्यांक खेळच्या मळार बरी साधन सुविधा मेळची हे खातीर बेगीनूच MPA मैदानाची गोंय क्रिकेट संघटने वतीन उदरगत जातली अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. मंगळारा गोंय क्रिकेट संघटनेच्या शिष्टमंडळ आनी MPAच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. वास्को शारांतले रस्ते दुरुस्त करपाच्या कामाक 1 कोटी रुपयांचे निधीक मंजूर दिल्या. तशेंच फुडल्या 5 वर्सां मेरेन पुराय वास्को शाराची उदरगत जातली अशें थळावो आमदार दाजी साळकार हांणी वास्को शारांतले भितरल्या रस्त्याचे डांबरीकरणाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें. ह्या वेळार नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सन, नगरसेवक शमी साळकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले.
19 फेब्रुवारीक फोंड्या वाठारात व्हडा प्रमाणात शिवजयंती मनोवपाची आसा देखून फोंड्या पुलिसांनी हिंदू आनी मुस्लिम भावा बरोबर बसका घेतली। ह्या बसकेक जयंती दिसा दोनूय धर्मा भितर वाद निर्माण करप्यांचेर तशेंच नेमांचें उल्लंघन करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें उपअधीक्षक आशिश शिरोडकार हांणी ह्या वेळार सांगलें। खासा क्षमतेच्या भुरग्यांचेर खास लक्ष दवरून तांची जापसालदारकी लक्षांत घेवन अशा भुरग्यांक सांबाळपी संस्थांनी खास जतनाय घेवपाक जाय अशें मत बायलांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष आवडा वेगसान उक्तायलें। पोरणे गोंयच्या शांतीनिकेतन हांगा 7 वर्सां पिरायेचे खास क्षमतेचे चली गरम उदकांत पडून मेल्ल्या घडणुकेचेर ती उलयताली। शांतीनिकेतनच्या वेवस्थापनाचेर तशेंच थंयच्या वॉर्डनाचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी बायलांचो एकवट ह्या संघटने वतीन आवडा वेगसान केल्या। भारताचे वंश आशिल्ले इंग्लंडचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हाचे बायल अक्षता मूर्ती मंगळारा गोंयांत पावली। गोंय भोंवडी करपा खातीर ती आपल्या ल्हान भुरग्यां सयत गोंयांत आयल्या। दक्षिण गोंयच्या बाणावले दर्यादेगेर तिणें उदकांतल्या खेळांचो आनंद घेतलो। सुरवातेक ती खेळां करपाक तयार नासली, उपरांत बाणावलेचो फामाद नुस्तें वेवसायीक पेले ताणें तिका काळजी करूं नाका, हांव तुजी काळजी घेतां, तूं इंग्लंडांत आशिल्ल्या आमच्या गोंयकारांची काळजी घे म्हूण पेले हाणें म्हणना बरोबर अक्षता मूर्ती हांसली आनी तिणें डन म्हणून भुरग्यां सयत उदका खेळांचो आनंद घेतलो। म्हापशा नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्षपदाचेर विराज फडटे हाची बिनविरोध निवड जाली। उपनगराध्यक्षपदा खातीर विराज फडके आनी आनंद भाईडकर हांच्या वतीन 2 अर्ज दाखल जाल्ले। आनंद भाईडकरान आपलो अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान विराज फडकेची उपनगराध्यक्षपदाचेर निवड जाली। टाटा उद्देग समूहाच्या एअर इंडिया 470 विमानां विकत घेवपाचें थारायलां। हे खातीर तांणी फ्रांस आनी अमेरिका कडेन कबलात केल्या। भारतीय विमान उद्देगाच्या इतिहासांतली ही आतांमेरेनची सगळ्यांत व्हडली कबलात जावन आसा। टाटाची एअर इंडिया कंपनी फ्रांसाच्या एअरबस कंपनीची 250 आनी अमेरिकेच्या बोईंग कंपनी कडल्यान 220 वेवसायीक विमानां विकत घेतले। हे खातीर टाटान दोनूय कंपन्यां कडेन 40 लाख कोटी रुपयांची कबलात केल्या।
आज बायलां खातीर जायते येवजणी सरकारान उपलब्ध करून दिल्ल्या आसात, ताचो पुरायपणान सगळ्या बायलांनी लाव घेवचो अशें पर्येचे आमदार देवया राणीन सांगले. बुधवारा वाळपय जाल्ल्या GSUDAच्या अंतर्गत शिवण वर्ग पुराय केल्ल्या बायलांक शिलाई मशिनां वाडपाच्या कार्यावळींत ती उलयताले. तशेंच दर एका बायलेन आत्मनिर्भर जावन स्वताचो एक वेवसाय करचो अशें आवाहनूय तिणें केलें. म्हादय उदका वादाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक लागून गोंयची बाजू भक्कम जाल्ल्याचो गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगवान सांगलें. म्हादयच्या विशयाचेर मुख्य रान संरक्षकां कडेन सुरू आशिल्ली कागदी कारवाय पुराय जावपाचेर सर्वोच्च न्यायालयान भर दिल्ल्याचें पांगम सांगता. अभयारण्यांतलें उदक घुंवडावन व्हरपाक मेळना अशें मुख्य रान संरक्षकान जर सांगलें जाल्यार कर्नाटकाक तें व्हरपाक मेळचें ना अशें ताचें म्हणणें. मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड उपलब्ध करून दिवचो हे खातीर ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वतीन मंगळारा धरणे आंदोलनाक सुरवात केली. आंदोलकांनी पेडण्यां श्री भगवती देवीक गाराणें घालून आंदोलनाक सुरवात केली. तशेंच पेडण्यां वाठारांत जनजागृती मोर्चा लेगीत काडलो. टॅक्सी कावंटर उपलब्ध करून दितले म्हूण फाटल्या म्हयन्यान आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन आश्वासनां पुराय जावंक ना. जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले अशी शिटकावणी ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिली. समाज वावुरपी शंकर पोळजी हाणें वास्को नगरपालिकेच्या भायल्या गार्डनाची सारकी कुयदाद घेवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेक हाचें कांयच पडिल्लें ना अशें आरोप केल्यात. परोपकारी नारायण भांडेकार हांच्या वतीन कांय वर्सां आदीं NRBन वास्को सिटीन फुटपाथ आनी हेर सुविधांचो विकास करून सोबीतीकरण करपाचें काम केल्लें. नगरपालिके कडेन पयशे ना अशें म्हणून नगरपालिका बरी कामां करपाक सोदिना आनी कोणेंय केल्ल्या बऱ्या कामाची कुयदाद लेगीत घेवपाक जायना अशें म्हणून समाज वावुरपी शंकर पोळजीन वास्को नगरपालिकेचेर नाराजी उक्तायली. सध्या गोंयांत 32 लंपी व्हायरसाच्यो केशी आसात. केशीचो आंकडो वाडत चल्ला. केशी वाडच्यो न्हय हे खातीर खासा जतनाय घेतले. लंपी व्हायरस जाल्ल्या गोरवांक वेगळे दवरपा खातीर मये शिकेरी वाठारांत नवीन तात्पुरती गोशाळा बांदल्या अशें पशु वैजकीय आनी पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. दर एका महापालिकेक तशेंच पंचायतीक लेगीत ह्या लंपी व्हायरसा संदर्भात संपर्क सादपा खातीर पत्रां धाडल्यात. तशेंच लोकांनी लंपी व्हायरसाच्यो केशी मेळ्ळ्यार संपर्क करचे अशें म्हणून निळकंठ हळर्णकारान सांगलें.
उदरगतीची कामां करतना कांय आडखळी निर्माण जातल्यो, येरादारीची कोंडी लेगीत जातली, ते खातीर लोकांनी मातशें पाशियेस्त उरचें अशें आवाहन मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान केलें. मंगळारा रेल्वे ओव्हरब्रिज ते सडा जंक्शन रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. तरणाट्यांक शेतकी मळार आकर्षीत करपा खातीर वेगळ्या पद्दतीन विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें रान मंत्री विश्वजीत राणे सांगले. सॉयल मॅपिंग तशेंच खंयचे कसले तरेचे खत वापरपाची हाची पुराय म्हायती शेतकारांक दिली जाल्यार तांचो बरो फायदो जातलो अशें विश्वजीतान ह्या वेळार सांगलें. मंगळारा वाळपय वाठारांतल्या शेतकी खात्याच्या विभागीय कार्यालयाचो बुनयादी फातर लायल्या उपरांत तो उलयतालो. डोंगरीचो नामनेच्या इंत्रूज मेळाची मिरवणूक मंगळारा व्हडा उमेदीन जाली. राती उसरा मेरेन शेकड्यांनी लोकांनी ह्या मेळांत वांटो घेतलो. मंगळारा सांजे डोंगरीच्या पासूय मंडळांच्या पंगडान ढोल ताशांच्या गजरात ग्रामदेवतेचे नांवान डोंगरी वाठारांत मिरवणूक काडली. जगदंबा, षष्टी शांतादुर्गा, वेद्यादेव शांतादुर्गा, तारी मंडळ, धोमे मंडळ, लालकी उत्सव मंडळान मेळांत वांटो घेतिल्लो. मोर्जे आशवे शिमेचेर पायपलायन फुटून फाटले 2 म्हयने शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून नाशाडी जाता. दुसरे वाटेन लोक उदक ना म्हूण बोवाळ करतात. पंचायतीचे तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे हाचेर लक्ष ना. नळाच्या उदकांची बिलां मात वेळार येतात, पूण नळाक उदक सारकें येना. फुटिल्ल्यो पायपलायनी लेगीत सारक्यो करिनात. अशा स्थितीन लोकांनी करप तरी कितें असो प्रश्न लोकांक सतावपाक लागला. थळाव्या पंचायतीन तरी हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी मोर्जे आशवेच्या थळाव्यान केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला तेलंगणात मिशन 90 सध्या साध्य करून दाखयतले. तेलंगणाचो भाजपा फुडारी के लक्ष्मण सांगता. भाजपा आड TRS आनी काँग्रेसीन केल्ले युतीन नवें कितेंच ना. TRS ही काँग्रेसीचीच बी टीम जावन आसा. भाजपा आनी मोदीचेर टिका करप हो तांचो जोड अजेंडा आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें.
आत्मनिर्भरताय मेळोवपा खातीर भारतांत एरो इंजिनाची उदरगत करपा खातीर तंत्रज्ञान ही काळाची गरज आसा. देखून संशोधन आनी उदरगत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकल्पाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान केलें. मंगळारा एरो इंडियाच्या एका चर्चासत्रांत तो उलयतालो. जेन्ना देशांत युपीएचे सरकार आशिल्लें तेन्ना भारताची अर्थवेवस्था 10व्या क्रमांकाचेर आशिल्ली. आतां देशाची अर्थवेवस्था जगांत 5व्या क्रमांकाचेर आसा अशें म्हणीत अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड हांणी अभिमान व्यक्त केला. देशांतल्या राज्यां खातीर 1.30 लाख करोडा परस चड रक्कम दवरल्या. गोंयान खंयचोय प्रस्ताव केंद्रीय सरकाराक दिलो जाल्यार राज्य सरकाराक निश्चितूच पयशे मेळटले अशें राज्यमंत्री म्हणटा. मजगतीं देशाची म्हारगाय मातशी चड आसा, पूण जर आमच्या देशाची तुलना हेर देशां कडेन केली जाल्यार हांगची परिस्थिती आतां भायर वचूंक ना अशें कराड म्हणटा. काँग्रेसीक फकत सत्तेची भूक आसा. टिका आनी मनी लॉन्ड्रींग, माफिया राज आनी भ्रश्टाचार करपाक काँग्रेसीचो हात कोणूच धरपाक शकना असो आरोप भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डान केलो. समाजान फूट पाडून राजकारण करप हाचेर काँग्रेसीन भर दिला. हे लोक धर्माच्या नांवान राजकारण करतात ते खेरीत ते हेर देशांतल्या लोकांक मतां मागपाक आपयतात अशें म्हणून नड्डान काँग्रेसीचेर उतरांचे फार पेटयले. जालुपारा हांगच्या जाहीर सभेत नड्डा उलयतालो.